फोण्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत आपणे केल्या स्टेटमेंटाचो मिडियान चुकीचो अर्थ काढलो। आपूण तशें कितेंच उलोवंक ना, मुख्यमंत्री बरो इश्ट अशें म्हणीत मंत्री गोविंद गावडेन हात वयर काडले। गोंया आयले बरोबर गोविंदान मंत्रालयात वचून सगळ्यात पयलीं मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। हे विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो सांगता ताकाच विचारात म्हणून। काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचें, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो आरोप करीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त वक्तव्यां केल्लीं। 25 मेक प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीत गोविंदान फकत मुख्यमंत्री न्ही जाल्यार सभापती रमेश तवडकाराकूय नांव घेनासतना उजरावन काडिल्लो। घरांचे पार्टिशन करपाची प्रक्रिया सरकारान सुटसुटीत केल्या। अर्ज केल्या उपरांत पंचायत 15 दिसां भितर अर्ज निकालात काडटली। घर विभागणी खातीर कसलेच तरेचे शुल्क घेवचे ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पंचायत खात्यान हे विशींचे परिपत्रकूय जारी केलां। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। केंद्र सरकारान 3 महत्वाच्या प्रकल्पांक मंजुरी दिल्या। पर्वरे वाठारांत 110 कोटी रुपया मोडून टाउन स्क्वेअर, पर्यटनाचे दिश्टीन जावपी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रकल्पा खातीर 22 कोटी रुपया आनी फर्मागुडी जावपी छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालया खातीर 64 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान दिली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सत्तरीच्या ब्रह्मकर्मणी वाठारांतल्या श्री ब्रह्मदेव देवस्थानाची फंडपेटी चोरांनी फोडली। फंडपेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारायल्ल्याचो अदमास आसा। फंडपेटी फोडपी चोरांक पुलिसांनी 48 वरां भितर धरचे अशी मागणी देवस्थान सेवा समितीन केल्या। वाळपय पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशा पेडे वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत पुलिशेन दोगांक अटक केल्या। मंगळार रातीं जाल्ल्या अपघातांत 12 वर्सांच्या चलयेक मरण आयिल्लें। अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्ल्या दुचाकी चालकाचो सोद घेवपाक पुलिशेक येस आयला। मात दुचाकी चलोवपी अल्पवयीन आशिल्ल्यान पुलिशेन ताचो बापूय शाबीर शेख हाका अटक केल्या। तशेंच दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या रिहान शेख ह्या 18 वर्सांच्या तरणाट्याकूय अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा।
₹69 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅनाक शॉक लागून मरण आयिल्ले. ह्या प्रकरणाचो अहवाल 48 वरांनी येवपाचो आशिल्लो, पूण 48 वरांनी आयज 8 दीस जाले तरीकूय अहवाल आयिल्लो ना. मजगतीं देऊळवाडो माशेलांत भाड्याक रावपी राकेश मुखालाल पासवान ह्या मूळ बिहारच्या तरणाट्याक विजेचो शॉक लागून मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडल्या. रोल ऑन रोल ऑफ म्हळ्यार रोरो फेरीचो ट्रायल रन सुरू जाला. चोडण रायबंदर रुटार ही ट्रायल सुरू आसा. कितलींशींच वर्सां जालीं ह्या रोरो फेरीची लोक वाट पळयताले. रोखडीच रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा चोडण रायबंदर रुटार सुरू जातली म्हूण कळटा. 16 चारचाकी, 40 मोटरसायकली आनी 50 लोकांक व्हरपाची तांक ह्या फेरयेत आसा. ही रोरो खंय 7 मिनटां भितर रायबंदरच्यान चोडणा पावतली म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हायती दिल्या. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या सरकाराच्या कासव गतीत चलिल्ल्या कामाचेर टिका केली. 15 मेच्यान गोंयांतल्या 35 शाळांचे छप्पर दुरुस्ती खातीर उगडून दवरल्यात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीतताये बद्दल आनी पावसाच्या उदकान जावपी नुकसाणा बाबतीत युरीन चिंता उक्तायली. नवे शिक्षणीक सत्र सुरू जावच्या आदीं शाळांची दुरुस्ती पुराय करपाची मागणी ह्या वेळार युरीन केल्या. कळंगूट बागा वाठारांत दलालांकडल्यान पर्यटकांची लुटमार दिसान दीस वाडत चल्ल्या. दलालांच्या त्रासांक फकत पर्यटकूच न्हय जाल्यार थळावे लेगीत विटल्यात. पंचायत तशेंच पुलीस लेगीत ह्या गजालींचेर नियंत्रण हाडपाक अपेशी थारल्यात अशें थळावे सांगतात. अंत्रुज मालातल्या फामाद फर्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांची अवतिकाय जाल्ली आसा. गोंयांत मॉन्सूनाक सुरवात जाल्ली आसा तेन्ना ह्या किल्ल्याच्या साबार वण्टींक वेरो पडिल्ल्यान केन्नाय कोसळूं येतात. देखून कसलीच दुर्घटना जावचे पयलींच संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून दुरुस्तीचें काम हातांत घेवपाची मागणी शिवमोगींनी केल्या.
गोंय सरकाराच्या मुफत IVF म्हळ्यार इन विट्रो फर्टिलायझेशन उपचार येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक जल्म दिला. महत्वाची गजाल म्हळ्यार तिनूय भुरग्यांची भलायकी स्थिर आसा. आवयन 3 भुरग्यांक दिल्लो जल्म हे गोंय वैजकी हॉस्पिटलाचें व्हडलें यश आसा. सायबर पोलीस विभागान 1.2 कोटी रुपयांच्या फटवणूक प्रकरणात मूळ कर्नाटकातल्या के कृष्णमूर्ती हाका अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या आरोपीन पोरण्या गोंयच्या एका थळाव्या वेपारांत चड परतावो दिवपाचो हायस दाखोवन टोपी घाली. ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी केले उपरांत मूर्ती हांणी बाप्पा मशीन प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या फर्माच्या नांवान बँकेत खातें उक्तें केल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. सध्या हे फर्मा आड 3 राज्यांत 5 सायबर फसवणूक प्रकरणात 6.5 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचो ताचेर आरोप आसा. हवामान खात्यान गोंयांत 28 आनी 29 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या दिसांनी वादळी वाऱ्यास सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. प्रियोळ मतदारसंघातले बेतकी खांडोळा प्राथमीक भलायकी केंद्र लोकांचे सेवे खातीर उणें पडटा. थंय साधन सुविधांची कमतरता आसा. 3 वर्सां मायज जाली नवे बिल्डिंगे खातीर बुन्याद घालपाची कार्यावळ मोठ्या दबाज्यांत जाल्ली. मात अजून एक फातर लेगीत घाल्लो ना. प्रियोळाक चडशे मतदार हे ST आदिवासी समाजाचे. ते भायर हेर लोकूय आसात. एका वटेन आदिवासी भवन जायना म्हणून सरकार आनी मुख्यमंत्र्याचेर थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे फोग काडटना दिश्टी पडटा. मात दुसरे वटेन ताच्याच मतदारसंघातल्या सगळ्यांच्या उपेगाच्या आणि गरजेच्या आरोग्य केंद्राची ही दशा. गोयच्या दर एका घरांत उदक पाविल्ल्याचो सरकाराचो दावो परत एक फावट फटीचो थारला. गांवगाळ सावयवेरें पिवपाच्या उदकाची समस्या उप्रासल्या. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन ह्या वाठारांत 5 उदकाच्यो व्हडल्यो टांक्यो उबारल्यात खऱ्यो, पूण तरी आसतना थळाव्यांक टँकराच्या उदकाचो उपेग करचो पडटा. ही दुर्दैवी गजाल जावन आसा अशें थळावो प्रताप नायकाचें म्हणणें. दिसाक फक्त 2 वरांच बांयचें उदक मेळटा. देखून ही समस्या बेगोबेग सुटावी करपाची मागणी थळावो प्रताप नायक हांणी केल्या.
अवकाळी पावस पडिल्ल्यान कुळे वाठारांतल्या शेताचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ले. कुळे राक्षस मळिकेश्वर संघटनेच्या शेतकऱ्यांनी लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी संबंधित खात्याकडेन केली. उपरांत धारबांदोडा शेतकरी कार्यालयान ज्या शेतकऱ्यांक आडवेळ्या पावसाक लागून लुकसाण जाला त्या सुवातींची पळोवणी करून लुकसाण भरपाईचो अर्ज भरपाक सुरवात केली. मिनाचे डंप घालून शिरगांव गावात आशिल्ले मायनिंग पीट पुरचे अशी मागणी शिरगांवच्या जागृत लोकांनी केल्या. गांवा कुशीक आशिल्ले खण खंदक असुरक्षीत आणि धोक्याचे जाल्ले आसा असो भंय लोकांनी उक्तायला. 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटापासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना. ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवाक लेगीत कांयच फायदो जायना. पावसांत हे खण खंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बरोबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता. ह्या खण खंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकार उक्तायतात. फोंडेगाळ यूथ क्लब 9A सायड इंटर वॉर्ड फुटबॉल सर्तीत फोंडेगाळ यूथ क्लबान पियेदादिगाळ फुटबॉल क्लबाचेर 1-0 अशी मात करीत फायनलीत प्रवेश केलो. सामन्याची सुरवात दोनूय संघाकडल्यान नेटान जाली. फोंडेगाळच्या अलिवर्ड मास्करेनसान सुरवातीक बऱ्यो संदी निर्माण केल्यो पूण पियेदादिगाळ क्लबान स्ट्रॉंग डिफेंड केल्ल्यान तांकां गोल करप शक्य जालें ना. 15व्या मिनटाक फोंडेगाळच्या अल्बर्ट डायसान दिल्ल्या उत्कृश्ट क्रॉसाचेर अलिवर्ड मास्करेनसान जबरदस्त गोल करीत संघाक 1-0 अशी आघाडी मेळवून दिली. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रातल्या बायपास रस्त्या लागसार कोयराच्यो राशी वाडत आसा. ह्या कोयराक लागून यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. 6 म्हयन्या पयलीं अशी कोयराची समस्या उसगांव गांवचे वाठारांत क्षेत्रातल्या MRF जंक्शना लागसार उप्राशिल्ली. उपरांत थळाव्या पंचायतीन दखल घेवन CCTV कॅमेरा बसयल्ले. देखून ह्या सुवातीर धारबांदोडा पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली. धारबांदोडा पिळये बायपास जंक्शनाचेर सायनबोर्ड लावून नाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. तिस्क बाजारांत वचपी कांय कार चालक डिवायडराक सर्कल घेनासतना चुकीच्या रस्त्यान कार चलयतात म्हणून थळावे सांगतात. देखून संबंधीत खात्यान बेगोबेग रस्त्याचेर सायनबोर्ड आनी बॅरिकेड्स घालचे अशी मागणी सूरज गरड हांणी केल्या.
राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच. बुधवारा सांगोळडा चोगम रोडाचेर कारचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार परतली. या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. वाडपी अपघातांच्या फाटभुंयेर येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्या. फातोर्डा मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम करतना सिवरेज चेंबर डॅमेज जाल्यात. चेंबर डॅमेज जाल्ल्यान सिवरेजीचे उदक रस्त्यावयल्यान व्हांवपाक लागला. ही गजाल आपणे वीज खात्याच्या मुख्य अभियंत्याच्या कानार घाल्या. सिवरेज खात्यान बाणावलेच्या कंत्राटदाराकडल्यान एक चेंबर दुरुस्त करून घेतला. उरिल्ले 5 चेंबर ताणेच दुरुस्त करचे अशें आपल्याक दिसता. हे विशीं आपूण स्टिफना कडेन उलयला अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. कोरोना गेलो अशें सगळ्यांक दिसतालें, पूण भारतांत आतां कोरोनाच्या दुयेंतींनी परतून वाड जाल्या. चड करून भुरग्यां मदीं कोरोनाचे दुयेंती सांपडल्यात. थंडी, जोर, आंग दुखप ही कोरोनाची मुखेल लक्षणां जावन आसा. कोणाकूय अशीं लक्षणां दिसून आयल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें, तशेंच रोखडेंच क्वॉरंटायन रावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्या. नवी मुंबय आंतरराष्ट्रीय विमानतळावयल्यान चलपी इंडिगो ही पयली विमान कंपनी आसतली. सुरवातीक 18 प्रवाशांची हाताळणी आसतली. उपरांत नोव्हेंबर 2025 मेरेन 79 पर्यंत पावपाची शक्यताय आसा. हातूंत आंतरराष्ट्रीय विमानांचोय लेगीत आस्पाव आसतलो. अदानी गटाच्या मालकीच्या ह्या विमानतळार सुरवातीच्या टप्प्यात 20 दशलक्ष प्रवाशांची हाताळणी करपाचो हेतू आसा. सध्या बावल कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या. शास्त्रीय तज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाण कॉलिबॅक्टीन ह्या बॅक्टेरियल विखारी पदार्थाक लागून ह्या दुयेंसान वाड जाल्या. ह्या दुयेंसाची मुखेल म्हळ्यार लक्षणां अशीं आसात की एबडॉमिनल पेन, वजन देंवप. हालींसराक हे जे दुयेंस आसा ते 25 ते 49 ह्या वयाच्या दरम्यान चड प्रमाणात सापडिल्ल्याचें आयकुपाक येता.